हॅलो हॅलो सगळे गोंयकारांक हॅलो. तर आयचे रेसिपी आसा बांगड्याचे काजीपू करया. सामग्री आणि करपाचे कशे ते पळोवन घेवया. ताजे कटकटीत बांगडे माझे कडेन हातूंतले 4 ते 5 हांव वापरतलो. तर बांगडे हांव कातरून घेता आनी एका बरें मीठ लावन दवरता. कातरपाचे पयलीं बरें धुवन घेवपा जाय बांगडे आनी एका मीठ लावन अशें दवरया. हांव वरभर ते दवरता. तुमी कमीत कमी 10 मिनटां दवरल्यार बी जाता. अर्दो वळ नाळ, 4 हरवी मिरसांग, सुकी मिरसांग कश्मीरी घेतला हांवें, कश्मीरी वापरतात. आले, लसूण, मेथी सीड, काळी मिरी, आमटाण, सुकी कोथमीर, जिरे, हे आख्खे हळद घेतला हांवें. तुमकां पावडर देखून तुम्ही वापरपा जाता. हांव चडशे आख्खी हळद वापरता. हे अजवाईन, कॅरम सीड म्हणटा हेका. 2 कांदो, एक चॉप करपाचो, एक डायस करपाचो. सामग्री पळोवन घ्या. पयलीं तुम्ही जेवण ट्राय करात आणि कशें जाला ते म्हाका कमेंट सेक्शनान बऱ्यात. आता तवो गरम जाल्या उपरांत आमी एका बरें भाजून घेवया. चड बी न्हू, हलकेशें भाजून घेवप. मसालो, कोथमीर, काळी मिरी, जिरे, अजवाईन. या मसाल्याचे टायमिंग वेगळे असता, मातशे वेगळे भाजले जाता. कोथमीर आणि बाकीचे हे सेपरेट. मातसो मसालो गरम जाल्या उपरांत ताका काडपाचो. स्लाइट कलर येयल्लो आसा. चडशे मंगळुरान लोक 2 तरेचे मिरसांग वापरतात. एक तिखसाण, एक कलर येवपाक. तुमच्यान तिखसाणीक दुसरे वापरप बी जाता तुमच्यान. तर हे कश्मीरी मिरसांग आमी भाजून घेवया. भाजून जाल्ले आसा. आता हे सगळे मसाले थोडे थंड जावपाक सोडया. कारण आमी मिक्सरार वाट्टले. मिक्सर पिड्ड्यार जावपा जायना. आता थंड जाल्या उपरांत हेका वाटून घेवया आमी. लसूण जी आहा न्ही, तेका कुटल्यार तो वास थिंगाचो थिंगाच उरता. जर तेका वाटल्यार तेजो वास उडोवन वयता. आनी हळद आमी कुटून घेवया. मिक्सर पिड्ड्यार जावपा जायना. 1 इंच हळद आसा, म्हणजे हाफ टीस्पून टर्मरीक, अर्दो टीस्पून हळद पावडर. आता सगळो मसालो हितून घालपाचे आणि एका बरें वाटून घेवया. इल्लो उदक घालता आनी बरें वाटून. आता अर्धे वाटप जाल्ले आसा. हांव आता कांदो आनी आमटाण घालता. ताजो कलर चेंज जावपा जायना म्हणून, बरो तांबडो लाल भडक उरपा जाय म्हणून प्लेट घाला. हे आमचे मसाले जाल्ले आसा. आता आमी एक अंडी घेवया. हे मातयेची अंडी घेतला. चडशे हांव असल्याच अंडेन जेवण करता. जेवण बरें रुचीक जाता. गरम जाल्ले उपरांत तेतून आमी घालया मसालो. हे लायटीक लागून तुमकां मातशे कलर डिफरंट दिसतले. चड लायटिंग हिंगासर. इल्लो उदक घालून कडी मिक्स करून घेवया. आनी आता घालया मीठ. चडशे इतलेशे पोर्शनाक 4 ग्राम लागता. तुमचे टेस्टा हिसपान तुम्ही मीठ घाला. हे पळय इतले दाट जालेले आसा. आता बारीक कांदो आनी हरवी मिरसांग घालता. आनी हे आले हे घालून एका बरें शिजोवया आमी. 10 मिनटां तरी लागतले. वास, जे फ्लेवर, जे वास येवपा लागला न्ही घर भरून, तेतून आनीक भूक लागपा लागला. आता घालया नुस्तें. मसालो आमचे शिजलेले आसा. नुस्तें घातल्या उपरांत तितून चमचे घालू नाकात. आख्खे अंडी गुण्यात अशे. कसलोय कपडो घे आनी अंडी गुण्यात. चमचो घातले बांगडो मोडटलो.
नुसते पिड्या जातले. आता 8 ते 10 मिनटां एका शिजोवप. 10 मिनटां उपरांत हे तुमचे मुखार सुंदरशे बांगड्याचे काजीपू जाले तयार. टेस्ट करून पोया. म्हाका तर रूच आयले. आवयस तुम्ही जर हे खायत जाल्यार अशेंच म्हणटले आवयस कितले टेस्टी. ताच्या वांगडा एक पापड. जबरदस्त. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन आनी कितें तरी नये करया. देव बरें करूं.